हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. काल केरी 70 इन्सिडंट जालो. इन्सिडंट म्हणजे बाबडे आमचे भुरगे त्रासान पडटा पडटा वाटावले. एक टिंटेड क्लासाची गाडी खंय येवन ताका चॉकलेट दिवपाक लागली आनी त्या स्कुलाच्या भुरग्याक चॉकलेट दिता आसतना तो खंय गाडयेन कोण चलयतालो पळय गाडयेन ओडपाक लागलो. तेणी विरोध करून ते भुरगे बाबडे तेच्या हातींच्यान पळोवन गेले. तेजें नशीब बाबड्याचें बरें. तेच्या आवय बापायचो आशिर्वाद आसलो म्हूण तें जालें जावंक शकलें. आतां हें जबाबदारी कोणाची सेफ्टी दिवपाची काम होम डिपार्टमेंटाची. पण म्हाका दिसता होम डिपार्टमेंट खंय तरी कमी पडला काय दिसता ह्या दिसांनी म्हाका. पयर जो माशेलांचो इन्सिडंट घडलो जे पुलिसूच गुंड प्रवृत्तीचे वचून घुसोवन ताका रेस्टॉरंटवाल्याक मारता सीसीटीव्ही उगडा म्हाका पळोवपाक गावता. म्हाका खंय तरी मुख्यमंत्र्याचे जे वचक आसूंक जाय आसले पळय डिपार्टमेंटाचेर ते ना बी काय. आतां सर्वसामान्य न्याय कोणा कडेन मागपाचो. होम डिपार्टमेंटाचें एकूच काम बरें आसा ट्रॅफिक सेलाचें. ते कितें फक्त लोकांच्यो गाडयो अडोवपाच्यो, मिडल क्लास लोकांक त्रास करपाचे, जे टू व्हिलर घेवन बाबा टुरिस्ट बारीक फॅमिली घेवन भोंवता तांकां अडोवपाचे, तेंच्यो चायो ओडपाच्यो. आनी तेय बी कशे कशे रावता पुलीस कशे चोरा भशेन लिपोवन रावता. झाडां पोंदा झाडां कुशीक टर्नाक अशें रावता, चडाव अशें रावता आनी अचानक गाडी येयले फुडें धांवून येता आमची गाडयो चायो ओडून काडटा. हें कितें चल्लेलें आसा म्हाका कांय कळना. आमकां सेफ्टी कोण दितलो. तेच्या पेक्षा तेंच्यांनी तर तें चड लक्ष डिपार्टमेंटान तर क्रायमा कडेन घातलेलें न्हू जाल्यार कितके तर आमचे जीव वाचोवपाचे. एक्सिडेंटान लोक गोंयान कुत्र्या भशेन मरून गेले आमी तरणाटे. हेजेर कोणाचें लक्ष ना. रस्त्याची तर नासूच जाल्लीच आसा. सेफ्टी आतां कोण दितले म्हाका. जर पुलिसूच तर गुंड प्रवृत्तीचे पुलिसेन भरती जावपाक लागले जाल्यार आमी आशेन कोणा कडेन पळोवपाचें. आयज भुरगीं सेफ्टी ना, बायलां सेफ्टी ना. हें कितें चल्लेलें आसा तर हें. एक आमी म्हणटा न्हू स्वयंपूर्ण गोवा, बेटी पढाओ बेटी बचाव हें पयल्या उपरांत खंय दिसना आमकां बेटी पढाओ आनी बेटी बचाव म्हणून. कित्याक पर डे कितें ना मॉलेस्टेशन म्हूण, किडनॅपिंग म्हूण, चोरयो म्हूण, मर्डर म्हूण, हाफ मर्डर म्हूण, एक्सिडेंट म्हूण हें कितें चल्लेलें आसा. डिपार्टमेंट आसा काय ना गोंयान होम डिपार्टमेंट. एखाद्या कोण वालीच नाका म्हणटा हांव. आतां थोड्या दिसांनी 6 तारखेक आमचो देशाचो पंतप्रधान गोंयान येवपाचो. एक कितें तरी मेसेज दिवंक सोदता. देशाच्या पंतप्रधानाक कळपाक जाय जी आपूण मेसेज गोंय अख्ख्या भारतभर पावयता पळय न्हू बेटी पढाओ बेटी बचाव ती खरेंच इम्प्लिमेंट जाता काय ना. हांगर दिसता पुलीस डिपार्टमेंटाक पयल्या उपरांत कुंपणूच खंय तरी शेत खाता कशें. दोतोर म्हाजी तुका गोंयकाराच्या वतीन एक हंबल रिक्वेस्ट आसा. क्रायम जो वाडलेलो आसा गोंयांत तेजेर खंय तरी नियंत्रण हाडपाचो प्रयत्न कर. मातसो कठोर निर्णय घे. मातसो स्ट्रॉंग राव डिपार्टमेंटाचेर. अशें ऑफिसर तुजे तर वचक ना न्हू जाल्यार आमकां येणाऱ्या काळान आमी कोणा कडेन येवपाचें आशिल्लें किरण हें तुकाय खबर आसा. तुय गोंयकारूच. तूं कितें भायल्यान येवंक ना. जवळ जवळ म्हाका दिसता आमी 13.5 लाखाचें पॉप्युलेशन आसणारो तो गोंयचो मुख्यमंत्री. आमची व्हडली स्टेट न्हू UP आनी बिहारा सारकी. प्रत्येक गोष्ट नियंत्रण आसपाक जाय. ही तर नियंत्रणां तूं आतां धरूंक शकना. येणाऱ्या काळान आमी गोंयकार खंय तरी धोक्यान पडटले हें मात लक्षांत धर तूं.